पूर्ण वेळ शाळा होच नव्या शिक्षणीक धोरणाचो गाभो आसा, पूण शिक्षण खातें मात ह्याचे विशीं उदासीन आशिल्ल्याचे दिसून येता। नवे शिक्षण धोरण अंमलात हाडपाच्या विचारान गोंय सरकार पूर्ण वेळ शाळेची संकल्पना फुडें घेवन वचपाक भियेता काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाला। शाळा पूर्ण वेळ करच्यो काय ना हे विशीं अजुनूय निर्णय जाल्लो ना। पालकांक अजुनूय विश्वासांत घेतिल्ले ना हे शिक्षण खात्याच्या संचालकाच्या उलोवपांतल्यान दिसून येता। पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रमातूय 9 ते 2.5 मेरेन पूर्ण वेळ शाळेचो उल्लेख आसा। अभ्यासक्रम जो आहे 3 ते 18 गटात त्यांनी असं म्हटलं की प्रत्येक तासानंतर 5 मिनिटात सुट्टी दिली जाय भुरग्यांक, ब्रेक 5 मिनिट्स ब्रेक, म्हणजे 5 मिनिट्स ब्रेक धरलो आणि 6 विषय आम्ही शिकयता असे धरले 30 मिनिटां झाली, 5 × 30 बरोबर। नंतर जो आहार दिता आम्ही त्या खातीर 30 मिनिटां म्हणजे 1 वर झालो। म्हणजे याचा अर्थ असो की फुल डे स्कूल, पूर्ण वेळ शाळा जी गोयात आम्ही केन्नाच करू ना अजून ती करची पडटली। पूर्ण वेळ शाळा हाज्या पयलीं स्कुलांक ऑप्शन दिल्लें की पूर्ण वेळ शाळा करता जाल्यार 5 दिसाचो वीक पासून दिवपाचो आसा, पूण तांचे वेगळे वेगळे डिफिकल्टी जातात। थोड्या स्कुलांनी सकाळी पूण हे जर तांणी करिकुलमान जर दिल्लें आसत, शैक्षणीक धोरणाचो हो जर पायो आसत, 1 तासा नंतर 5 मिनटां दिवपाक जाय, तांकां आहारा खातीर वेळ दिवपाक जाय जाल्यार हे तुमी करचेच पडटलें। म्हणूनच पालकांचे शिक्षण करूं जाय अशें आमचें म्हणणें। पालक प्रबोधन महत्वाचें। सो हें आव्हान तुमी ते शाळा शिकयलां काय फुडल्या वर्सा धुकलतले आनी 1 वर्स? पालकाक आपोवन विचारचें पडटलें, कित्याक सद्या सिच्युएशन सगळेच पालकाचेर कितें सोपो जाय। शिक्षण खात्यान कांय गजाली करपा जाय पडटल्यो। आमी पूर्ण वेळ शाळा आमकां जाय, आनी कारण शिक्षकय कांय जाण पार्ट टायम जाल्यात, ते बाकी धंदे करीत असतात। आता पायाभूत शिक्षणाचे सुद्धा जो अभ्यासक्रम दिला पळय त्यांनी 9 ते 2.5 वेळ दाखयल्या। 9 ते 2.5 याचा अर्थ असो की तांकां म्हणजे नाश्ताय दिवचो पडटलो आणि जेवणय दिवचें पडटलें। त्याची हाजेर शिक्षण खात्यान विचार केला ना। आता 5वीचो क्लास 3री ते 5वी होता अकृतिबंधात आयला। 5वीचो क्लास आम्ही दवरूंक जाय आता प्राथमीक शाळेत किंवा बरोबर। एक बरी गजाल सांगा की खूपशे हायस्कुलाकडे म्हणजे पूर्व प्राथमिक 3 वर्षापासून 16 वर्षापर्यंत शिक्षण एकाच संस्थेकडे किंवा एकाच विद्यालयात असतात। त्यामुळे त्यांना ते करपाक काहीच कठीण ना। बरोबर। पण 5वीचो जो शिक्षक आसा शिकोवपी, म्हणजे म्हाका दिसता एका क्लासाक 1.5 शिक्षक आमी दिता, तो 1.5 शिक्षक मागीर थंय वचपाक तयार जातलो कित्याक म्हणजे ताका आपले ते डिमोशन काय कितें अशें कदाचित दिवचें शकता। तर ते अनेक प्रश्न आसात अशे। हो प्रश्न ना, ही तयारी म्हणल्यार हाज्या पयलीं हो इश्यू आयिल्लो जेन्ना RTE जाली पळय न्ही, तेन्ना पयली ती 5वी प्रायमरी जाली, पूण गोंयान आमी ती पयली ती 5वी प्रायमरी करूंक जाय अशी पयली ती 4थीच केली। बरोबर। सो तेन्नाय हो इश्यू आयलोच।